एमपीटीच्या मुरिंग डॉल्फिन बताचेर कोळसो हाताळणी खातीर वेदांताक मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकरान बरेच सोदून काडले। आमोणकर म्हणटा, गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण कोळसो हाताळणी कंपनी कडेन मेळून आसा। RDX गोवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। आमी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन तशेंच आख्खे मुर्मुगांव तालुक्यान मागीर वास्को कॉन्स्टिट्युन्सी जावं दाबोली जावं कुट्टाळे जावं आख्खे मुर्मुगांव तालुक्यान हो पोल्युशनाचो सगळ्यांक इफेक्ट जावपाक लागलेलो आसा आनी हेजेर आमी पयलींसून आवाज उठयत येयलेले आसा कितें बाबा हे पोल्युशन कंट्रोल करा म्हणून, हे पोल्युशन बंद करा म्हणून। बट आयज खंय तरी दिसता की एमपीटीची दादागिरी चल्लेली आसा। आयज हे एमपीटीक हे आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटाक मात सुद्दां वालोर दिनासतना म्हाका दिसता ते आपल्याक जाय तशी त्या प्रमाणे दादागिरी चालू आसा। आयज खूब वायट दिसता कित्याक आमच्या मोरीन डॉल्फिन जे 2 आनी 3 नंबर आसा पळय थंयसर एक पोलाची बोट येवन लागलेली आसा आनी तेजो जो आमचो स्टिवरिंग करता तो भवानी शिपिंग आसा आनी जो म्हाल येयला रिसिवर आसा तो वेदांता आसा। सो ही वेदांता कंपनी जी आपल्याक कोल लागता म्हणून ते हाडलेले आसा ती एक्च्युअली हाडटाले आमच्या बताचेर हाडटाले आनी बताचेर तो खाली करून ते आपल्या बार्जीन ते आपल्या प्लांटाचेर व्हरताले। आयज तांकां इतली मस्ती मारलेली आसा कित्याक आयज डायरेक्ट ते आमच्या मोरीन डॉल्फिनाचेर आतां मोरीन डॉल्फिन म्हणटा तेचेर जे हँडल करता पळय ते बार्जी लावन तो आख्खो कोल थंयसरलो वेस्टेज जो आसा पळय कोल तो सगळो आमच्या दर्यान पडटा आनी हो दर्यान पडल्या कारणान आमचे जे फिशींग एक्टिविटीज आसा जे आमचे बारीक थंयसर जीव जंतू आसा एक्वेटीक लायफ आसा ही सगळी आमची थंयसर डेंजरान आसा। म्हटल्यार तुमी कोल हँडलिंग करता हांगा आनी एनवायरमेंट पोल्युशन लागना, सर्टिफिकेट लागना काय? आमचे खंयच्यो मायनींग जे आमी इतले लोक डिपेंडंट आसलेले ते मायनिंगाक लागून तुमी एनवायरमेंट क्लियरन्स सर्टिफिकेट जाय म्हणटा आनी हो येदो व्हडलो कोल हँडलिंग करता हांगा आनी ताका एनवायरमेंट क्लियरन्स सर्टिफिकेट लागना। हे सगळे लोक हांगा जे पोल्युशन करता आमकां मुरगांव गोंयच्या लोकांक इफेक्ट जाता। वयल्यान हेजो कसलोच आमकां बेनिफीट ना कित्याक लोक जे कामाक आसा ते सगळे भायरसून लोक हाडलेले आसा, झारखंडासून, UPसून, बिहारासून। आमच्या खंयच्याच गोंयकारांक हे लोकलांक हे हांगा कामाक घेयना। हांव तुमकां एश्युरन्स दिता आमच्या मुरगांव गोंयच्या लोकांक आनी आख्ख्या मुरगांव गोंयच्या तालुक्यांत हांव हे एसेंब्लीन इश्यू काडटलो आनी तरी पासून ते जाग्यार येना जाल्यार हांव हे सगळे आमच्या पब्लिकाक देंवन सकयल देंवन हेंचें आख्खें ऑपरेशन बंद करपाची कापास्ताद दवरता आमी आनी हे करून दाखयतलो हे हांव सांगपाक सोदतां। नेक्स्ट आसा ते हांव एसेंब्लीन आतां हेंचे कडेन झगडटलो कित्याक हेंची दादागिरी चल्लेली आसा, हांकां मात सुद्दां पडलेलें ना।